आज आम्ही धाकटुलेशें ऑफिस एक चालू केला कारण आमच्याकडे टाइम बिलकुल नसलो। कित्याक आमकां लोकांनी इतलो प्रोत्साहन दिल्या उपरांत आमकांच खबर ना ते आमकां इलेक्शनाक रावपाचो आसा की ना तो। पण आमकां अशें दिसलें की इतले लोकांचो जो जोश आसा आनी तो आमी फुडें व्हरपाक शकतो जाल्यार तेका लागून आयज आमी जाता तितल्या टायमान कमी टायमान आमी एक ऑफिस आमी आयज चालू केला। ह्या ऑफिस असं आसा की तुमकां हांगासर लायनी लावपाची गरज ना। हांगासर लोक आसतले काम करपाक, पण सांगपाचो म्हणजे तुमकां हांगासर लायन लावपाची गरज ना। तुमच्यान डायरेक्ट म्हाज्या कडेन येता। मी कोणाच्या बंधनान नाय आणि तुम्ही आमकां दवरचे ना आणि तुम्ही आमकां आशीर्वाद दितल्यात आणि ह्या तुमकां काही काम असलं पेडणेकरांचं जाल्यार तुम्ही माझ्या कडसून करून घेतल्यात। आणि मी कळकळीची म्हणजे एक विनंती करतोय की तुम्ही म्हाका निवडून हाडचो आणि तुमचं काम तुमच्या हातीन तुम्ही करून घेवचा। आणि माझा एकूच तुमकां सांगपाचा म्हणजे मी लीडर न्हय, मी प्रत्येक मनशाक लीडर करतलो आणि लिडरांनीच फुडें सरान आपणाचे काम करून घेवपाचे, कोणी कोणाकडे येवपाचे ना। काही सरकारी बंधना म्हणून आम्ही आटोक्यातून उपस्थित लागलेली असा। हांव एकूच सांगूंक सोदता, जास्त भाशण दिवंक सोदिना। आज माझे काळीज आणि भरवून येता की आम्ही लोकांचो जो पेडणेकरांचो आणि आमचो जो कोरगांवच्या संबंध पेडणे तालुक्यातलो जो आमकां प्रेम मेळ्ळो, ज्या वक्ता आम्ही एक आमचो चेहरो म्हणून लोकांच्या लक्षात येयलो की हो मनीस कितें तरी करतलो आणि ह्याच्या फाटसून आमी रावया, अशें आमकां प्रत्येक गांवागांवासून आमकां अशें मेसेज येवंक लागले। पण डेरिंग जायनासलें। तुमकां मोठी मोठी आश्वासनां दिना आमी, ह्या करतय ता करतय आणि आमी कांयच करचो ना। जे तुमचे प्रश्न आसत ना ते तुम्ही हय मांडल्या उपरांत आमी ते फुडें व्हरतलो आणि तुमकां जाय आतां करतलो। चौगाची मिटींग घेतलो, ही गोष्ट योग्य आसा काय ना हे सगळं पडताळून पळयतलो आणि हांव फुडें येतलो। जेन्ना मी आमदार जालोय म्हणून माझ्याकडे कोणीच सकयल तकली घालपाची गरज ना। तुम्ही ताट मानेन